नमस्कार. आयच्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या लास्ट ब्रेक आवरा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. कितली एका आठवड्या भितर अ वीक इज अ लॉंग टायम इन पॉलिटिक्स म्हणटात. सो कितें कितें जावपाक शकता ती आमी म्हाका दिसता ह्या सप्तका पळयलें. सुरवात जाली तेन्ना सभापतीन सरकारांतल्या एका मंत्र्याचेरच आरोप केले आनी अधिवेशन सोंपता मेरेन त्याच प्रकरणाचो दुसरो अंक सुरू जावन तातूंत भितर मागीर प्रिविलेज नोटीस इश्यू करून आनी सेशन सोंपता सोंपता तें प्रकरण भायर भायर मिटयलें अशें सांगून तुगेलें सेशनूय सोंपलें. ताजे मदींकय खूब कितें जालें ते सगळे गजालींचेर भासाभास करया. आमचे बरोबर आमचे 3 एडिटर्स आसात, किशोर नायक गांवकर, जोएल आफान्सो आनी पांडुरंग गांवकर. आनी हांव सुरवात किशोर तुजे कडच्यान करतां. सुरवात ह्याच प्रिविलेज मोशना वेल्यान करया की काल सुरवात ह्या अधिवेशनाची जाली आरोपा वेल्यान आनी म्हाका दिसता सांगता जाली ते भायले भायर मिटले म्हूण सांगून. सो कशें दिसलें तुका? एक गजाल प्रबोध आमकां लक्षांत घेवची पडटली की विधानसभेच्या पयल्या दिसाच्या आदले दिसा काणकोणा प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सीन कांय लोकांनी आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टराचेर आरोप केले की कांय संस्थांनी कार्यावळी करिनासतनाच तेंचे अनुदान घेतले म्हणून. बरोबर. आता हे जे पदाधिकारी किंवा जे मनीस आसले ज्यांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली ते उघडपणान ते सभापती रमेश तवडकर हांचे कार्यकर्ते. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिसा तो विषय भासाभास करपाक लागून स्थगन प्रस्ताव विजय सरदेसायान मांडलो गेला. तो चर्चेक घेवपाक सभापतीनूच न्हयकार दिलो. पूण त्याच दिसा सभापतीन आपल्या कॅबिनान प्रेस कॉन्फरन्स किंवा प्रेसा कडेन उलयतना अप्रत्यक्षपणान कला आनी संस्कृती मंत्र्याचेर आरोप केलो. आता सभापती जेन्ना मंत्र्याचेर आरोप करता तो विषय खरोखरूच तो इंटरनल किंवा घरगुती जावंच शकना. तो डॉमेस्टीक व्हायलन्साचो विशय न्हू, तो पब्लीक फंडाचो विशय. त्या खातीर परत दुसऱ्या दिसा विजय सरदेसायान तो प्रस्ताव मांडलो पूण तो चर्चेक निमणे मेरेन घेवना. मागीर त्या विशयाचेर जेन्ना उटाचे फुडारी आदले मंत्री प्रकाश बाब वेळीप हांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तांणी काणकोणच्या आमदाराचेर आरोप केले, काणकोणच्या आमदारा विशीं कांय स्टेटमेंट केले, ताच्यो बातम्यो दुसरे दिसा छापून आयल्यो. ताची गंभीर दखल घेवन सभापतीन प्रिविलेज मोशन म्हणून ते एक्सेप्ट केले आनी प्रिविलेज नोटीस ताका काडली आनी आयच्या निमण्या दिसा प्रकाश वेळीप हांकां प्रत्यक्षान विधानसभेन हाजीर जावपाची फर्मान काडलें. आतां विशय आमी एक पयलीं समजून घेवपाक जाय की विशेषाधिकार म्हटल्यार कितें. विशेषाधिकार म्हटल्यार जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमदार आमी वेंचून काडटात त्या आमदारांनी निर्भयपणान त्या विधानसभेन कसलोय विशय मांडपाक जाय. कसलोच भय, कसलोच दबाव तांचेर आसपाक जायना. कित्याक निर्भयपणान विदावट एनी प्रेशर जेन्ना ते विशय लोकांचे मांडटले तेन्नाच लोकांक न्याय मेळपाक शकता. आता हो जो विशेषाधिकार आसा त्या विशेषाधिकाराचो उपेग कसो करप. सभापती ही घटनात्मक अधिकारिणी आसताच पूण त्याच बरोबर सभापती ही एका मतदारसंघाचो एक आमदार आसता. सो मतदारसंघाचो आमदार म्हणून तेचो काम करपाची हे वेगळी अधिकार वेगळो आनी सभापती म्हणून काम करपाचो अधिकार वेगळो. सो जी टिका जाली ती सभापती म्हणून जाली काय काणकोणचो आमदार म्हणून जाली काय एक मनीस म्हणून जाली किंवा खंयच्या तरी संघटनेचो फुडारी म्हणून जाली. विशेषाधिकाराचो उपेग हो अशा पद्दतीन खंय तरी आमदारांनी किंवा कोणी विधानसभेतल्या वांगड्यांनी जर आपल्यो कांय चुको लिपोवपाक म्हणून जर करपाचे प्रयत्न जाले जाल्यार म्हाका दिसता ते मान्य जावपाक शकना. आयज खरें म्हटल्यार प्रकाश वेळीप हांकां ज्या तरेन ज्या तडफेन नोटीस इश्यू करून आफयल्ली मागीर मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करून तो विशय सुटाव केलो. एक्चुअली ती बरी गजाल, तातूंत कांयच चुकीचें ना. कारण ह्यो गजाली अशा पद्दतीन पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर येवप चुकीचें पूण ती जालीच कित्याक. मुळात ती गजाल नोटीस इश्यू करच्या पयलीं सुटावी जावं शकता आसली कारण प्रकाश वेळीप हे भाजपाचेच नेते आसले. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जर पळयत जाल्यार खंय तरी कोण तरी घाई गडबड करून अशा पद्धतीची परिस्थिती निर्माण जाता आणि निर्माण करता अशें म्हाका दिसता. Joel, before I go to Pandurang, do you think this amounted to breach of privilege? Let's discuss that first. See, if you carefully look at Velip's comments, nowhere he has brought this thing of the speaker into disrepute. He has never criticized the speaker directly, neither has he criticized his conduct of the house. So I really do not know from where this breach of privilege is coming forth. Secondly, okay, he is also brought the media into the picture. He is
put some kind of a this thing on the media, that is another question. But then again, when you are taking this privilege motion to its logical conclusion and secretly, deciding on it is something which is very fishy, because fishy in a sense like first when this issue blew out in the house and suddenly Tavadkar disallowed the adjournment motion moved by Vijay. Again, you have not allowed a discussion on the floor of the house. Okay, you have made a categorical charge against a minister and you are not allowing a discussion. Fair enough. Now again here you are moving, moving a breach of privilege, and you are not coming out in the open, you are not allowing out in the open. So why at all make this kind of an environment? You could have very well settled all this, within closed doors. Correct. So creating a kind of a hype or trying to settle your political, animosity between your own colleagues or within your own tribal community is something which should not have come at this stage, in the assembly first of all. हय पांडुरंग बाब, तुमकां कितें दिसता ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जाली, जर जाली जाल्यार सारकी कशें, जर जालें ना जाल्यार ज्या तरेन हें प्रकरण फायनली पावलें की आमी ते भायले भायर मेकळी केलां, हाजेर तुमचे कमेंट्स कितें? हय, मेन म्हटल्यार एक विचित्र प्रकार आमकां ह्या 8 दिसांनी दिसले की 2 फावटी रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, प्रकाश सुळी अशा तिगां मदीं 2 फावटी वाद तयार जालो आनी दोनूय फावटीचो वाद जो आसा तो एसेंब्लीच्या म्हणजे अधिवेशन सुरू आसण्याच्या काळात जालो आणि दोनूय कडेन मुख्यमंत्र्याक मध्यस्थी करून तो मिटोवचो पडलो. खरें म्हटल्यार हो म्हाका दिसता BJPकूच हो एक सेटबॅक, कारण BJPची सगळी जी आसा ते मतभेद जे आसा हेंच्या लिडरा भितरले, स्पेशली ST समाजातले लिडर जे आसात आनी सगळे तिगूय जाण महत्वाचे लिडर, रमेश तवडकर आसत, प्रकाश सुळीप आसत किंवा गोविंद गावडे आसत, ह्या तिगांचे कार्य त्या हेतून मोठे असल्या कारणान ह्या तिगय नेत्यां मदले मतभेद ओपन जाले आणि एक चर्चेक लोकांक एक उलोवपाक एका लोकांक एक संद मेळ्ळी. दुसरो विशय तूं जो म्हणटा की विशेष अधिकार वापरून तांच्यांनी जी नोटीस काडलेली ताच्या विशीं, जाल्यार सभापती हो हावजाचो हे आसता आणि सभापती त्या काळान अधिवेशनाच्या काळान जर कोणूय जर असो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घडपा सारकी एखादो स्टेटमेंट करता आसत, एखादो आरोप जर करता आसत खंयच्याय मेंबराचेर, जाल्यार तांकां ते रायट आसा सभाघरान उपस्थित करपाक की म्हज्या हक्का विशीं भायर म्हजे हे केल्ले आसा, आरोप केल्ले आसा आनी हो हक्क मंग ठरता. खंयच्याय व्यक्तीक कोणाकूय ते आपोसमान करूं शकतात, आपोवंक शकतात, जेलीन घालूं शकतात, असे काय रायट्स असतात. पण काल आमी हेच्या कडेन उलयले, आदले केंद्रीय कायदा मंत्री रमाकांत खलप, तांच्यांनी म्हटलें की प्रकाश सुळी पण अशें खंयच आपल्या हेतून तवडकराचे विशेष अधिकाराचेर हात घातला किंवा तेजेर अशी बाधा येतली अशी काय उलोवंक नाशिल्लो म्हणून. पण तरी सुद्दां म्हाज्या हेच्या प्रमाण की सभापतीक हे पूर्ण अधिकार असतात की त्याच्या कार्यातून तो लिडर असता आणि जाय जाल्यार सभापती कोणाकूय आपले हेजेर हक्कभंग जालो किंवा आपल्या विशेष अधिकाराचेर गदा हाडल्या किंवा आपल्या अगेन्स्ट उलयला, आरोप केला म्हणून ह्या अधिवेशनाच्या काळात जर भायर अशी गजाल घडटा आसत जाल्यार त्या मनशाक आपोवपाचे पूर्ण अधिकार सभापतीक आसा आणि ताका चॅलेंज आमी करूं शकना. सो आयज ते जावपाचें आणि म्हाका दिसता गोंयच्या फाटल्या 15-20 वर्साच्या हेतून की पयलीं फावट अशें जावपाचें की एका व्यक्तीक सभापती आपोवन तेजेर तो कार्यवाही कितें तरी करपाक आशिल्लो, पूण मुख्यमंत्र्यान ते आडायले. पूण एकूणच म्हाका दिसता की सभापती आपल्या जाग्यार सारको आशिल्लो. प्रकाश सुळीपाचें म्हाका खबर ना, कारण तो उपसभापती आणि मंत्री आशिल्ले आतले BJPचे. ह्या कार्यकाळात सभापती जेन्ना अधिवेशन सुरू असता त्या कार्यकाळात एखाद्या विधानसभेच्या सदस्याच्या विरोधात उलोवप हे योग्य काय अयोग्य हो एक मोठो प्रश्न आसा. आणि प्रकाश सुळीपाक म्हाका जाणीव आशिल्ली ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याक मदीं घालून हे सगळे मिटोवपाचे प्रकार घडटा नाशिल्ले. एक हांव किशोराचे येता की दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ह्या सेशनाच्या टायमार आमच्या ST कम्युनिटीन आपल्या रिजर्वेशनाचो इशू लावन धरलो. दोनदां, एकदां ताणें व्हडलो मोर्चा हाडलो, दुसरी फावट तांचें शिष्टमंडळ विधानसभेक गेलें आणि दुसरी वटेच्यान हे ST समाजाचे 3 व्हडले फुडारी एकमेका कडेन झगडटात. हो कितें कॉन्ट्रास्ट? प्रबोध, कितें जालां की जेन्ना STक रिजर्वेशन मेळटलें, STचे अधिकारान 4 वांगडी आसतले, त्या भायर हेर मतदारसंघांतल्यान जनरल कॅटेगरींतल्यान वेचून जर आयले जाल्यार ते 5 किंवा 6चेरूय वचपाक शकतात. आणि तुका खबर आसा गोंयांत 4 किंवा 6 आमदार जर एका पक्षाचे किंवा एका गटाचे आसत जाल्यार सत्तेची चावी म्हणटात ती त्या गटा कडेन वचपाक शकता. सो फुडाराक गोंयच्या विधानसभेतल्या सत्तेची चावी ही ST कम्युनिटी कडेन आसपाक शकता आणि तेची चाहूल लागल्या कारणानूच कांय लिडर आतां पासूनच तयारी करपाक लागल्या की फुडल्या त्या कुलुपाची चावी आपल्या हातीन मेळपाक जाय. म्हणून ही सगळी स्पर्धा सध्या सुरू जाल्या. आणि आमकां खबर आसा गोंयांत सध्याच्या परिस्थितीन
एस टीचो फुडारी मेन प्रमुख फुडारी कोण तर रमेश बाब तवडकर, मागीर गोविंद बाब गावडे, प्रकाश वेळीप, हेरूय कितलेशेच लोक आसात, कितलेशेच कार्यकर्ते आसात, पदाधिकारी आसात ज्यांच्यांनी उठा खातीर किंवा एस टी कम्युनिटीच्या लोकांक हक्क मेळोवन न्याय मेळोवन दिवपा खातीर खूब काम केलां. आतां जालां अशें की कोणाक तरी तें फुडारी पद मेळपाक जाय. उटाच्या आंदोलना उपरांत रमेश तवडकार आनी उटा हांच्या मदीं कांय मतभेद जाले आनी त्या मतभेदा उपरांत उटाचो ग्रूप वेगळो जालो, रमेश तवडकराचो ग्रूप वेगळो जालो. हेच्या पयलीं एडवोकेट शिरोडकार हांणी एस टी कम्युनिटी खातीर खूब काम केल्लें आसा, पूण तांच्या कामाची दखल हे खंयचेच फुडारी घेतना आमकां तरी दिश्टी पडना. तर त्या अनुशंगान ही सगळी स्ट्रॅटर्जी, ही सगळी तयारी प्रमोद सुरू आसा. आतां विशय असो जाला की एस टीक रिजर्वेशन मेळपाक जाय 2027 रमेश तवडकर भाजपाचे मुखेल फुडारी एस टी कम्युनिटीचे, पूण त्या रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर ते आग्रही आसात अशें खंयच दिश्टी पडना. आनी त्या खातीर दुसरो ग्रूप जो आसा तो ग्रूप खूब एक्टीव जाल्लो आसा आनी तो ग्रूप हो गोविंद बाब गावडे हांच्या वांगडा आसा किंवा हांकां मानपी आसा. सो थंयसर ते कॉन्फ्लिक्ट कितें जाला की ह्या सगळ्या उठावाल्यांक किंवा ह्या सगळ्या लोकांक आंदोलन करपाक गोविंद बाब गावडे फुडें काडटा काय कितें अशी एक परिस्थिती निर्माण जाली आनी थंय खंय तरी एक संघर्श रमेश बाब तवडकर आनी गोविंद गावडे हाच्या मदीं जाल्या आनी त्या संघर्शाची परिणती म्हणून हे एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप जातात. Joel, how are you looking at this contradiction? Because on one side, the entire community was pushing for reservation. On the other side, three of their tallest leaders were fighting amongst themselves. And throughout the session, it is not that it was a one-off incident. It happened continuously. There are three different flashpoints of that fight. Tribal reservation has been an issue which has been long debated now, and unfortunately all the three leaders are in different directions, so maybe and there is no turnaround there. I don't think all these warring leaders are coming back again together to fight for that reservation cause, because if at all they were fighting, they would be fighting right now unitedly. Yeah. But more importantly is, Pramod, to eyes today's session, you could see, or even the previous time when there was a discussion on this issue, legislators across party lines supported this cause of reservations. Eyes Michael Lobo, also from the same government, he said, हेजेर सीएमान लक्ष घालपाची गरज आसा. 3-4 तांकां सीट येता आनी एटलिस्ट इन द नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन्स 2027 तांकां ते मेळचें आसा. So all in all, there is support coming from outside for the tribal. There is sympathy, there is people want there. But then within the tribal community, there is a huge conflict. Whether that can be resolved, whether they can come back together during those Uta days where all of them were together, could that happen? I don't think that is possible now. पण तू ही गजाल मान्य करता किशोर म्हणटी की ही लिडरशीप एस टी कम्युनिटीची लिडरशीप तुगेली अटेन करपाचो हो स्ट्रगल म्हणून. हय, पण मग एक मोठो फायदो म्हणजे भविष्यातलो म्हणजे 5-6 वर्सां उपरांत म्हाका दिसता 27 जातले म्हणून ते हे पॉलिटिकल स्टेटमेंट सगळे 27 शक्यच ना. हे 32 मेरेन बी केन्ना जाल्यार हे आसा. म्हणजे जेन्ना डिलिमिटेशन कमिशन तयार जातले त्याच्या उपरांतचे सगळे काणी मग लोकसंख्येची हे आसा, जनगणना आसतली, सगळे खूब ताका खूब लांब प्रक्रिया आसा. हे एके रातीन जावपाचे किंवा एका वर्सान जावपाची गजाल न्ही. पूण ह्या कांय लोकांक भविष्यातलो फायदो हेंच्यांनी पळयला. जशें किशोर म्हणटा सारकें आसा. जर फाल्यां समज एखादी म्हणजे भाजप सोड किंवा काँग्रेस सोड एखादी उठा संघटना म्हणजे उठाच धरुया आमी किंवा आनी कोणें जर लिडर फुडें सरले आनी तांच्यांनी वेगळो ग्रूप केलो आनी जे राखीव आसात आरक्षीत मतदारसंघ आसात एस टीचे आनी थंयसरल्यान समज तांच्यांनी निवडणूक लढली जाल्यार एखादो गटूय फाल्यां तयार जावंक शकता. गट तयार सो जावंक ना आनी बीजेपीच्यान समज किंवा एखाद्या पार्टीनच समजा एक आपले कॅन्डिडेट जिखोवन हाडले तरी सुद्दां ते एस टीचे कॅन्डिडेट जे आसा ते एखादो ग्रूप करून मुख्यमंत्री पदा सारको एक ह्या जो आसा म्हणजे खुर्ची जी आसा तेजेर दावो करूं शकतात. कारण ही जी मोठी गणितां फुडें बदलपाची आसात आनी ही जी गणितां फुडें बदलतली जेन्ना डिलिमिटेशन जातले किंवा राखीवता तयार जातली तेन्ना तो फायदो पळोवन हे सगळे घडामोडी चल्ल्यात आनी एकामेकाक बारीक दाखोवपाचे हेतून हे सगळे आपल्या भितरले अंतर्गत राजकारण जे आसा ते एक्सपोज करपाक लागल्यात. आनी हे म्हाका दिसता जावपाक जायना आशिल्लें. अशी कोणाचीच इच्छा ना की एस टी समाजा मदीं फूट पडची म्हणून. ते एकठांय येवचे आनी तांच्यांनी ह्या संदीचो फायदो घेवन आपल्या समाजाचो विकास करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता हे चुकीचे हेतून चल्ला. ते बेगिनात बेगीन तो कोण तरी हेतुरलो लिडर म्हणजे गोविंद आसत किंवा तवडकर आसत किंवा वेळीप आसत, प्रकाश वेळीप आसत, सगळ्यांनी म्हाका एकठांय येवन जर काम केलें जाल्यार तो हेजो फायदो एस टी समाजाक फुडें जातलो.
असेंब्ली सेशनाचे असेंब्ली सेशना सोंपलें सो किशोर वील गो टू दी परफॉर्मन्स ऑफ ओपोजिशन आनी परफॉर्मन्स ऑफ रुलींग ओपोजिशना वयल्यान सुरवात करया कसो दिसलो ल्हान सेशन व्हडली सेशन आसप हरशीं गरजेचें कारण आमचे प्रश्नय तितले चड आसात आनी व्हडले आसात बट हें जें एक सप्तकाचें सेशन आशिल्लें हाव वॉज दी परफॉर्मन्स ऑफ ओपोजिशन प्रमोद ह्या अधिवेशनांतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाली की अशें दिसतालें की 33 आमदारांच्या बळग्या मुखार विरोधकांचे कितें चलतलें 7 विरोधक आनी ते 33 हय पूण ह्या अधिवेशनान जरी 6 दिसाचें हें अधिवेशन आसलें तरी पूण जर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आसत योग्य पद्दतीचें प्लॅनिंग आसत प्रश्न बरे विचारलेले आसत आनी बरे विशय जर डिबेटीक येत जाल्यार 7 आमदारूय 33 आमदारांक भारी पडपाक शकतात हें म्हाका जाल्यार ह्या अधिवेशनांतल्यान स्पश्टपणान दिसलें पयले फावट बरे खूब म्हत्वाचे गोंयकारा खातीर सामके म्हत्वाचे क्रिटिकल लोकांशी संबंधीत विशय ह्या अधिवेशनान चर्चेक आयले आनी तातूंत ह्या 7 जाणांनी विरोधी जे आमदार आसात त्या 7 जाणांनी योग्य पद्दतीन बऱ्या तरेन कामगिरी बजयली अशें हांव म्हणन जोयल परफॉर्मन्स ऑफ ओपोजिशन very good, very impressive to the fact that Tuesday Prime Ministeraची येदी व्हडली रॅली जाली आनी तितून भितर गव्हर्मेंटान एक रिपोर्ट कार्डूय तयार केलें आनी खुबश्यो गजाली ज्यो वॉट एवर दे हॅड अचिव्ड वर इन ऑल दॅट विकास एंड ऑल ऑफ दॅट वॉज प्रोजेक्टेड देर कम Wednesday the opposition is tearing apart the government report card and actually pointing out where it is going wrong. See, that contrast speaks a lot, when you actually are putting the treasury benches on the mat with 7 people only. And that shows, that a lot has been debated and it's been very constructive for the opposition. Full marks to them. पांडुरंग बाब विरोधकांची परिस्थिती जनरली आमी म्हणटात विरोधक एकठांय नात आनी वेल्यान दुसरे वटेच्यान 33 आसात तरी आसतना ह्या सेशना भितरले कामगिरीची इव्हॅल्युएशन तुमी कशें करतले प्रमोद जेन्ना हे जे कोण येयल्ले काँग्रेसचे लिडर जेन्ना गेले सोडून आनी जेन्ना 7 लोक उरले हांगा काँग्रेसी कडेन 3 एक RJPचो गोवा फॉरवर्ड आनी आपाचे हे जेन्ना 7 जाणांच उरले तेन्ना आमकां दिसतालें की 7 जाणांनी एकठांय येवचें म्हणून सो फाटल्या 1-2 सेशनान आमी पळयलें की तेंची लिडरशीप करपा खातीर विजय बी असो फुडाकार घेतालो युरी आसतालो पूण अशें जाला की तेंच्या मदींच की कोण तरी तांकां दिसपाक लागला भितरल्या भितर की आमचो कोण तरी फायदो घेवन आपूण लिडर जावपाक सोदता काय म्हणून सो ते तोंडा 7 कडेन 7-8 जरी आसली तरी एक बरें आहा की सभाघरान जेन्ना सरकाराच्या विरोधात कितें करपाचें येता विशय तेन्ना मात ते परफेक्ट त्यांची कामगिरी परफेक्ट लांबोवपाक लागल्यात हय सो म्हाका दिसता की 7 किशोरान जशें म्हटलें अशें बरोबर आहा की 7 जाण सुद्दां पुरो जातले पळय आनी 7 जाण पळय वेंजेची कामगिरी पळय वेंजे तर सामको पेटून उठलेलो आसा वेंजी मागीर युरीक पळय तूं विरेशाक पळय दिसता कांयच कमी पडूंक आसा विरोधक 7 विरोधकांनी आपली कामगिरी म्हाका दिसता खूब बरे तरेन केल्ली आसा बिफोर आय गो टू द परफॉर्मन्स ऑफ रुलींग किशोर टॉप 3 परफॉर्मर्स फ्रॉम ओपोजिशन टॉप 3 परफॉर्मन्स फॉर इन अ पॉझिटिव्ह वे सरकारचे बऱ्यो गजाली सांगपाक मुख्यमंत्री एज अ लीडर ऑफकोर्स ना रुलिंगाचे वच नाका ओपोजिशनातले टॉप 3 ओपोजिशनातले टॉप 3 काडपाक प्रमोद ह्या फावटी जे वदळ हांव जेन्ना अभ्यास करतालो फूल अधिवेशनाचो फाटले फावट आमी टॉप 3 काडलेले पूण म्हाका दिसता ह्या फावटी विजय सरदेसाय मागीर वेंझी मागीर युरी आल्टॉन आणि विरेश या 5 जाणांनी आणि कार्लोस ऑफकोर्स कार्लोस आसात 7 जाणांची नांव ना पूण टॉप 3 म्हणनात किशोर टॉप 3 जरी नसले म्हाका ह्या फावटी टॉप 3 अशें दिसोना आय हॅव सीन अ युनायटेड एफर्ट्स ऑफ ऑल अपोजिशन इन दीस असेंब्ली जोयल टॉप 3 अनडाउटेडली विजय top of the chart. Venzi has shown a lot of fire in his belly, so Venzi second and Alton third. Yuri has done a good job, no doubt, and probably he could be a joint third. Okay, so Yuri joint third म्हणटा बरे पांडुरंग बाब प्रमोद एक तुवें नोट केला असेंब्लीन जाल्यार कांय अमेंडमेंट ज्यो आयल्यो कॉन्ट्रोवर्शियल ज्यो जावं शकतात किंवा आशिल्ल्यो ताचेर विजय बीन मातसो थंड रावलो सो आनी पूण वेंजी जर पळयलो वेंजी किंवा युरी जाल्यार म्हाका दिसता की पयलीं युरी वेंजी आनी विजय
युरी फर्स्ट आसा हितून, वेंजी सेकंड आणि विजय तिसऱ्या नंबराचेर. सो तुमचे तिगी जाणांची जर आम्ही बरी एवरेज काढलेला इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की वेन्झी इज कन्सिस्टंटली ऑन नंबर 2 ऑन ऑल 3 ऑफ तुमगेले ते बॅरोमिटर आहा ताजेर. विजय सरदेसाय 2 कडेन फर्स्ट आहा, पण पांडुरंगान जो काडला तो व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट की कांय कॉन्ट्रोवर्शियल गजालींचेर तुगेलो खंय वोगी रावप हाजो हे निर्णय विजयान ह्या सेशना भितर घेतिल्लो काय कितें तशी दुबाव मारपा सारकी परिस्थिती निश्चितूच आसा. आनी एक तिसरी हाजेर म्हाका दिसता आल्टॉन आनी युरी अशी एक आमकां कॉम्बिनेशन दिश्टी पडटा, विच इज अ गुड थिंग फॉर अ MLA लायक आल्टॉन बाब, कारण तांची ह्या सेशनांतली परफॉर्मन्स, अभ्यास आनी एक एग्रेशन ह्यो तिनूय गजाली पळोवन म्हाका दिसता सगळ्यांक बरें दिसतलें. पण विरोधकांचो आवाज उरपाक जाय. आतां रुलिंगा कडेन या किशोर बाब, रुलिंगाचो परफॉर्मन्स कसो आशिल्लो? रुलिंगाचो परफॉर्मन्स चड स्कोप नसलो ह्या फावटी रुलिंगाक. चडशें कामकाज हे मुख्यमंत्र्याकच हाताळचें पडलें. पूण तरी पूण निलेश काब्राल तेचें मंत्रीपद गेल्या उपरांत एज अ MLA म्हणून तो 2 तरेन तेचें काम चलता. एक म्हणजे तो खंयच्या आयज CRZच्या विशयाचेर, पॉल्युशनाच्या विशयाचेर, खाणीच्या विशयाचेर बऱ्या पद्दतीन निलेशान आयज भुमिका मांडली. त्याचे 2 वापर जाता. एक म्हणजे बरे विशय तो मांडटाय आणि जेन्ना विरोधातलो कोण तरी मनीस चड उलोवपाक लागता तेन्ना रुलींग निलेशाक काडटात आणि त्याच्या आंगार धाडटात. हें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. म्हणजे डॉक्टर चंद्रकांत शेटये म्हणून तेणी दोतोराची मारली. मागीर आनीक कोणाक तरी विजयाकूय तेणी आयज विजय एग्रीकल्चरिस्ट विजय सरदेसाय पयलीं डॉक्टर म्हणिल्ले. हय. सो मातशें खंय तरी तें एक दुखरें एक जी हें आसा मंत्रीपद गेल्या उपरांतची ती आजून निलेशा भितर आसा. पूण निलेशाक कामकाजाचो खूब अनुभव आसा. बऱ्या विशयाचेर बऱ्या पद्दतीन निलेश बाब उलोवंक शकता. आणि आता तो MLA असल्या कारणान सरकारच्या जरी विरोधान नसले तरी सरकारच्यो चुको दाखोवपी गजाली खुबश्यो ह्यो निलेश काब्रालान विशेष करून CRZच्या विशयाचेर. सो निलेश त्याच्या नंतर दोतर चंद्रकांत शेटयेन ह्या फावटी विधानसभेन कांय खूब म्हत्वाच्या गजाली आणि खूब महत्वाचे विशय, सगळ्यात महत्वाचो विशय म्हणजे क्रिमेटोरियमाचो विशय जो दोतर चंद्रकांत शेटये आणि जॉयंट म्हाका दिसता आसलो तो हे निलेश काब्राल आणि चंद्रकांत शेटयेचो असो दिसता म्हाका. सो तो जो एक प्रायवेट मेंबर बिल जे हाडलेलें तेचेर खूब बरी चर्चा विधानसभेन जाली. आमी सगळी व्हडले व्हडले विकासाचे हेचे तेच्यो गजाली करता. पूण प्रत्येकाक आमी हांगा येयल्लेल्या मनशाक वचपाक जाय, वचपाची सोयूच ना. हांगाच उरतले आमी. वचपाची काय हेंच्यांनी अरेंजमेंटूच आमकां करूंक ना. सो ती वचपाची अरेंजमेंट व्यवस्थीत करची हें ह्या हेतूंतल्यान आमकां दिसून मेळ्ळें. म्हाका दिसता की रुलिंगांतल्यान दोतर चंद्रकांत शेटये आणि निलेश काब्राल हे दोनूच मनीस मंत्री ना तुगे तुमी तर इनएलिजिबल अशें. पूण मंत्र्यांक तशी संदीच मेळोंक ना ह्या फावटी. आता ऑफकोर्स अलेक्स सिक्वेराचो अनुभव हो आमकां CRZच्या आणि पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या त्या विशया वयल्यान त्यांनी ज्या पद्दतीन बाजू मांडली तेतूंतसून त्यांचो अनुभव, त्यांची सिनियरिटी जी आसा विधानसभेतली ती आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. पूण तसो दुसरो एखादो मंत्री हो ठळकपणान दिसोंक ना. सो निलेश काब्राल तूं म्हणटा दोतोर चंद्रकांत शेटये आणि अलेक्स सिक्वेरा. जॉयल CM on top of the list because CM had to battle through for his colleagues also, and he had to stand up for his colleagues also in very testing situations. There are a lot of flack, lot of punching around, and he had to defend his colleagues, so he comes right on top. Dr. Chandrakant Shetty, because he is the only person from the ruling benches who could actually take on issues. You know, a lot of these ministers are refraining from bringing out issues which could embarrass the government. Dr. Chandrakant Shetty is one such legislator who has not withdrawn himself. He's been very upfront in taking up issues, whatever, crematorium or so many other issues. Even when there was a kind of a taunt going on between him and Nilesh Cabral, he was very upfront about to tell Nilesh Cabral what he wanted to say. Number 2 was Dr. Chandrakant Shetty. Number 3 is Alex Siqueira. Why Alex Siqueira is the experience he has brought into his into the environment, into his portfolio was very much showing, because there are a lot of issues which he had to handle. Actually, if you see, most of the issues were issues which were very difficult to handle given the scenario, like with so much has gone through in like CRZ, whether it is illegalities on the coastal belt,
But the way he's handled it, even industrial pollution yesterday, there Alton was on fire, hitting out on everybody, Kunkol cars and all of that, but the way Alex Sikora responded to it was very, very calm. So that experience was showing. So number 3, Alex Sikora. अनंग बाब म्हणजे अर्धे काम जयरान केला म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचें उलोवप बरें न्ही कारण तो लिडर ऑफ द हे न्ही रुलींग म्हणजे म्हणटकच ताजी कामगिरी सारकीच आसपाक जाय दुसरी गजाल म्हाका तुवें म्हाका 4 नंबर दिवना 3च दिल्ले आसा बरं घ्या तू पुढं चार mention तू कित्याक अशी करता की अर्ध निलेश काम काब्राल. जॉयलान केला म्हणटकीर चल 4 घे तू चल हय ना निलेश काब्राल विशय निलेश काब्राल सत्तेन सुद्दां आसतना मंत्री सुद्दां आसतना मुख्यमंत्र्याचेर कोणूय समज विरोधकांतल्यान कितें जर हें करतात जाल्यार तो पटकन उबो रावन ताका आन्सर करी आशिल्लो कावंटर करी आशिल्लो ताजो स्वभाव तो असो बदलोक ना दुखावला तो ताजे कळटा निलेश किशोरान म्हटल्या सारकें हा दुखावला तो पूण ताजो तो एग्रेसिव्हनेस स्वभाव बदलोक ना ताजो तो रुलिंगाक प्रोटेक्ट करपाक सदांच फुडें आसता आतां 3 आमदार जर तूं काड म्हटलें म्हाका जाल्यार म्हाका दिसता की चंद्रकांत शेट्टी आहा न्ही दोतोर आयज ताजी मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केला मुख्यमंत्र्यान ताका म्हटलें की दोतोर चंद्रकांत शेट्टी जो आसा तो पयलींच्या आमदारां परस चड एक्टीव आहा आनी तो चड फॉलोअप करता म्हणून सो ही ताका एक पोच पावता ताच्या कामाची आनी तेणी जे विशय मांडले न्ही तितून राज्याचे विशय आशिल्ले आतां तो स्वताच्या मतदारसंघात कितलो प्रभावी ठरता ते आमकां खबर ना पूण एसंब्लीन ताची कामगिरी बरी आशिल्ली दुसऱ्या नंबराचेर म्हाका दिसता देविया जी आसा न्ही डॉक्टर देविया राणे तिने अनेक आपल्या मतदारसंघातल्यान राज्याचे अनेक विषय मांडून त्यांनी उत्तराय घेतली म्हणजे कितें काडुया उपाय ते उपाय जाणून घेतले आणि तिसरो संकल्प आमोणकरान हे फावटी म्हाका दिसता आपल्या मतदारसंघाचो जर विचार जर केलो जाल्यार संकल्प आमोणकराची कामगिरी बरी आशिल्ली पांडुरंगान 4 म्हळे आणि 5 नांव दिली म्हाका मुख्यमंत्री धरून तरीकय आमी ती मानून घेवया ताज्या हाजी जर एवरेज काडली तिनी एडिटरांनी केल्ली हाजी तातूंत भितर म्हाका दिसता चंद्रकांत शेट्टीये कन्सिस्टंटली सगळ्यांनी ताजी हें केला तोखणाय केल्या निलेश काब्रालाची केल्या वीच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की फाटली असेंब्ली टू ही असेंब्ली निलेश मंत्री आशिल्ले ह्या असेंब्लीक ते मंत्री नात तरी आसतना येस फावंड अ स्पॉट इन टॉप 3 आणि तिसरे इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज अलेक्स सिक्वेरा जे फाटले खेपे आमदार आशिल्ले आणि ह्या खेपेक निलेश काब्रालाची जागो घेवन मंत्री जाले he has found a place in top 3 so this is a very interesting top 3 as far as the ruling is concerned निलेश काब्राल जे मंत्री आशिल्ले ते आज मंत्री नात आणि अलेक्स सिक्वेरा जे आमदार आशिल्ले आणि आज मंत्री आसात both of them have found a place in our top 3 आणि बेस्ट एलिमेंट आय थिंक ह्या सगळ्या हातूंतलो इज डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी जे रुलिंगाक आसात पण रुलिंगाक आसून सुद्दां सरकारा कडच्यान कामां कशी करून घेवप आनी सरकाराक प्रश्न कशे विचारप हें तांणी दाखोवन दिलें हांव इतल्याचेर थांबतां फुडल्या अधिवेशनाक परत आमी ब्रेकार घेवन येतले आमचे एडिटर्स तुमचे बरोबर आसतले किशोर जॉयल पांडुरंग थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार